Swamini Season 2 starts with exciting contest for all the beautiful ladies only. Stay tuned till end of the episode. Participate in our contest and win super duper prizes. नमस्कार आणि येवकार तुमकां स्वामिनीच्या नवीन एक एपिसोडान. ह्या फावट तुमकां आमी एक झाडांच्या शोरूमान व्हरता अशें म्हणूं शकता. वी आर इन म्हापसा अँड वी आर ॲट ऋतुपर्ण नॅचरल्स. थंय कितें मेळटा तें जाणा जावन पळोवया. तांचो शोरूम चलोवपी आमच्या बरोबर आसा सुजाता रेवणकर. नमस्ते मॅडम. नमस्ते. सो म्हाका एक सांगा, हो कॉन्सेप्ट तुमकां कसो आयला? आमी झाडां म्हणटकूच खंय तरी नर्सरीन वचून चूज केली आनी घेवन आयली. सो हो एक युनिक कॉन्सेप्ट सो तुमच्या तकलेन कसो आयला? बरोबर. आमच्या घरा कडेन किचन गार्डनान आमी अशी व्हेजिटेबल्स ग्रो करताले आनी म्हजे हजबंड अशी बिल्डर, पण ताका नेचराचे आवड आशिल्ले आनी तेणी खूब अशे स्टडी बी करून आमी पॉटिंग मिक्स रेडी करपाचे हे करताले आनी खुबशे भाजी सगळे आमी व्हेजिटेबल्स घरा ग्रो करताले. अशेंच 5-6 वर्सां जाल्यार मागीर आमकां दिसलें की कितें तरी हितून झाडाक बी हे करुया म्हणून पयलीं आमी चिंत्ताले की हांगा बुकेज बी दवरपाचे म्हणून. मागीर बुकेज जाल्यार एक दिसांनी पेड्डेर जाता. मागीर हे कोण प्लांट लवर आसा तेणी दिल्यार ते वाडयतात आनी नेचर हे आवड, त्या खातीर आमी मातशें. आता तुमचो हो स्टार्टअप जो पळय जाल्यार ताका कसो रिस्पॉन्स आसा लोकांचो? बरें आसा, खूब बरें आसा. आमचे लास्ट ऑक्टोबर 21 इनॉग्रेशन जालें. बरें रेस्पॉन्स आसा आनी आतां रिटर्न गिफ्ट्स सगळे आतां प्लांट्स दितात न्ही, तेजे बी रेस्पॉन्स बरें मेळ्ळा. कालच आमकां अशे हितून 100 झाडांचे ऑर्डर आशिल्ले. आमी अशी हे करून कस्टमायज गिफ्टिंग बी करून दितात. सो तुम्ही ते अशे एक पॉटिंग तयार करून दितात. पॉटिंग. सो बुकेज हो 1-2 दिसांनी पिड्ड्यार जाता, त्याच्या बदला हे झाड कोणय जगू शकता. ते रेंज बी कमी, ते म्हणजे सादे प्लांट आसा जाल्यार बरे पॉट्सांनी बी घालून, नाजाल्यार तशी 150 to 1000-2000 मेरेन सुद्दां इम्पोर्टेड सिरेमिक प्लांट्स बी हाडून मागीर तितून कस्टमाइज करून दितात. झाडूय चूज करूंक मेळटा आनी झाडा बरोबर तुमकां जाय तसो पॉटूय यूज करूंक मेळटा. चडशे हे सगळे इंडोर प्लांट्सच आसात. सो इंडोर प्लांट्स. ओके. थोडे स्नेक प्लांट बी सगळे मुद्दाम घरा कडेन दवरतात न्ही लोक. हय, बरोबर. पॉझिटिव्ह बाय. तशें आमकां हांगासर काय बॅम्बू तुमची व्हरायटी दिसता. लकी बॅम्बू प्लांट्स अशें. ऋतुपर्ण नॅचरल्स म्हणून आमी तुमचो ब्रँड नेम, व्हॉट डज इट मीन एक्चुअली? ऋतुपर्ण. सगळे जाण म्हणटा की ऋतुपर्ण म्हणजे कोणाचे तरी नांवां आसतले. ऋतू मिन्स सीझन आनी पर्ण मिन्स पान, हे लिव्स, म्हणजे मातयेंतल्यान उगवता न्ही तशी झाडां. म्हणजे आमी सुरवातेक पॉटिंग मिक्साच्यान हे केल्ले, स्टार्ट केल्ले, तितून ते अशे वयर येता, उगवता तशे म्हणून ऋतुपर्ण. व्हेरी नायसली, म्हणजे कॉन्सेप्च्युलायज बरें केला नांव. एक्चुअली इवन म्हाकाय अशें दिसलें की ऋतुपर्ण म्हणल्यार ऋतू बी कोणाचें नांव बी आसतलें अशें. फॅमिलीचो कसो सपोर्ट आसा? फॅमिलीचो म्हाजे चडशे म्हाजे हजबंडाचो खूब सपोर्ट आसा आनी भुरगीं म्हाजी चली रिमा, ताणें हॉर्टिकल्चर शिकला, तेजे बी गायडन्स घेतात आमी. आनी फॅमिलीच्यान बी खूब सपोर्ट, आमी सगळीं जाणां मेळून हे करतात. तुमच्या भशेन अशी खुबशी स्वामिनी आसा जे कितें तरी एक बिझनेस सुरू करूंक रावल्या किंवा घरान आसा ह्याच विचारान की आपूण आज नाल्यार फाल्यां कितें तरी करतले, अशा बायलांक तुमची कितें मेसेज आसतली? बायलांक हेच सांगू सोदता की आपल्या कडेन कला कितले तरी आसता. आतां आमी कशी, हांव कशें हे पॉटिंग मिक्स म्हणजे मातयेंतल्यान आमी भाजी सगळे तयार करून हे केले, तशेंच तुमी आपले कितें कला आशिल्ले फुडें घेवन येवन आपल्या पांयान उबे रावूं शकतात. अशेंच म्हाका सांगन अशें दिसता. सुरिमा, आमकां तुज्या मम्मान आतांच सांगलें यू हॅव डन हॉर्टिकल्चर एंड हो बिझनेस चलोवपाक तुजो एक व्हडलो हात आसा. सो कॅन यू जस्ट टेल अस वॉट इज ऋतुपर्ण नॅचरल्स फॉर यू? मम्मान तुज्या ऑलरेडी सांगिल्लें आसा.
सो तुजें कितें आसा मत? I always wanted to start something different. Like flower shops and nurseries सगळे कॉमन आसा. सो आमी चिंतलें की एक इंडोर प्लांट्साचे म्हापसा एरियान कांय ना. We researched many places and from all over India we have selected latest and trending pots. So that आता सगळीं जाणां म्हणटा की आमगेर सगळीं झाडां आसा. So if not plants they can choose variety of pots. Christmas special आशिल्लो. So it can be used as planter or even a pen stand. A decorative pot, heart shaped pots for Valentine's Day or any anniversary or any occasion. And these are decorative resin pots. This is ceramic. These are metal pots. Smiley and best wishes. These are melamine pots with various articles. These are self-watering pots. हातून हे अशे थ्रेड उदक ओडून घेता. सो ही आशिल्ली आमची स्वामिनी. तिणे एक बरो असो आय वूड से प्लांट शोरूम म्हणटा तसो ओपन केला. नर्सरीन वचून घेवचे पडटाचे. हांगा नायस द प्लांट्स आर नायसली केप्ट इन नायस पॉट्स आनी वेगवेगळे वरायटी दिसता फॉर गिफ्टींग पर्पज ऑर रिटर्न गिफ्ट पर्पज. तुमी येवन मुद्दम भेट दिया हांगा. स्वामिनीक फॉलो करा अँड कीप वॉचिंग प्रुडंट. थँक्यू. Question for today's episode is, what is the name of Sujata's venture? WhatsApp your answer on 7709873986 by 5 p.m. before 9th of October. Send your name and your location. And now it's time to declare the winner of last episode. The question for last episode was, what is the name of Richa's clinic? And the answer is the Laulikas Health Clinic. And the winner is Nidhi Prabhudesai from Madgaon, Goa. She has won a discount voucher from Derma Saloon and Clinic from Mapsa.